म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमकां कितें दिता? सगळें दिता. पूण आमकां कितें जाय? आमकां शांती जाय. आमी शांतीन म्हणजे कितें? सारकें भितरल्यान सगळें थारार आयिल्लें आसा, सगळें आमकां दिसता. पूण हें आमच्यान करूंक जायना. हें फकत तो करता. संवसार दिता तसली शांती न्हय म्हणटा तो, पूण हांव तुमकां जशे भाशेन हांव बापाक एकवठोन पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें करतालो, तेच भाशेन हांव तुमचें सगळें करून तुमकां ही शांती हाडटलो. तर जशे भाशेन आमी जेजूच्या जिवितान पळयलां, संवसाराचो अधिकारी ताचेर कांयच आक्रमण करिना. कोत्ता, पूण बापाचे येवजणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत बापायक तातूंतल्यान भेटयता. म्हणजे कितें? एक उदाहरण घेवया. आमचे तर कितें दुयेंस आयलें, आतां आमी सगळीं बरीं आसा, पूण चट करून हें दुयेंस आयलें जाल्यार आमी मातशीं भियोंक लागता, घाबरता. तशें करचें आसतना आमी तर हें कितें घडलां तें जेजू सगळें घडटा, कित्याक तो आमचें सगळें आसा म्हणून ताचें सगळें तर आमी दवरलें, जाल्यार तो आमकां ते भिरांतींतलो भायर काडटलो, आमकां शांती दितलो आनी आमकां तो घोटाय दितलो. हें समजोवच्याक की आमी ताचें सगळें आसा जाल्यार आमकां कांयच लागचें ना. आनी लागलें जाल्यार ताचे भाशेन आमी तें बापाक ओपून दितले. हांव ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे. आनी हे परी सदांच ताचे शांतीन आमी रावतल्या. तुमी आयकलां न्हय आदीं, तो तारवान आसलेलो आनी तें तारूं वयर सकयल मळान दर्याच्या वयर सकयल जातालें. तो एकदम शांत न्हिदलेलो आसलो. बाकीचे सगळे बेजूड जाल्ले, सगळे उचांबळ जाल्ले. पूण ताणें ताका सांगलें, कित्याक तुमी दुबावल्यात? तो पळय कितलो शांत आसलेलो त्या मोडांत. वयर सकयल जातालें पूण तो शांतींत आसलेलो. असली तो शांती आमकां हाडटा. आमच्या जिवितान कितें घडितां जालीं की ना, आमी रोखडीच उचांबळ जाता, बेजूड जाता. तेन्ना आमी ताचें सगळें दवरलें की तो रोखडोच आमकां शांती हाडटा. आनी आयज ताणें हें आमकां सांगलां. पळयात कितें जालें पळय तें पावलूच्या जिवितान. पावलूक ताणें फातरायलो, मेलो म्हणून खरेंच तो बेशुद्ध जावन पडलेलो. व्हरोन भायर उडयलो ताका त्या शाराचे भायर. थिंचो तो मेल्लो कसो आसलेलो. मागीर शिश्य आयले उपरांत ताका एक घोटाय मेळ्ळी. जेजू क्रिस्तांचें सगळें आसलेलो आनी ताका ती घोटाय मेळ्ळी. तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. ताका थिंचूर फातरायल्लो, पूण आतां तो भियेना. तांच्यान कांय करूंक जायना, पूण तांचो मोग करूंक जाय, कित्याक ते समजोंक ना कितें चलता पळय तें. तांकांय तांची मनां उजवाडांक जाय. हे भाशेन तो तांचे सरशी जेजूच्या गोठायन गेलो आनी थिंचून तान दुसऱ्या शारांनी गेलो आनी तांकांय देवाचें उतर जेजू सगळें परगटूंक लागलो. जेजूच हो सगळो वावर करतालो. हे भाशेन आमी आयकलां दोरदूतांच्या इतिहासान तांचे मदें कितें घडलें पळय तें. हे भाशेन आमचेंय सगळें घडटा. आमी तेच भाशेन जियेता. आमी जाणो आमच्या घराब्यान, आमच्या वाठारांत, आमच्या म्हणजे गांवांत, वाड्यांत कितें चलता पळय तें आनी कशे भाशेन जेजूक आमी आजेर करता. कितेंय करूंक जायना जाल्यार कांय नसो, पूण जेजूच्या एकवटान आमी रावंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय ताच्या एकवटान धरूंक जाय. हें करूंक जाता आमच्यान. इतलें केलें जाल्यार बाकीचें तो थाऱ्यार हाडटलो, कित्याक हें सगळें ताचेंच सगळें आसा. तर आतां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें आपली शांती हाडटा. आमची उचंबळाय, आमचे भितरलें तळमळ जें आसा तितले सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवांतल्यान तें भायर काडून जेजूचेर दवरून ताची शांती तो आमकां दुसऱ्या सुस्कारान दितलो. ती अणभवया आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक जेजूच्या ताब्यांत करुया आनी हे भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पया. आमेन.